नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हापशां 2 कडेन कोसळ्ळे दोरीक 3 गाडयांचें बरेच लुकसाण। कळंगुटे भौशीक सुवातांचेर वाडल्यात सोरो पिवपाचे प्रकार। विद्यार्थ्यांची बालग्रम सभेत कागाळ। ब्रेक फेल जाल्ल्यान सावड्ड्या कोसळ्ळो कंटेनर। देवादयेन कोणाकूच जाली ना दुखापत। सावड्डेच्या पुलाची बेगीनूच काडटले निविदा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची म्हायती। रस्त्या कुशीची धोकादायक झाडां उड्यात कातरून सांगेच्या लोकांची मागणी। आणि थिये भाजपा युवा मोर्चाची नवी समिती स्थापन। संकल्प भोसले नवो अध्यक्ष। आता खबरो विस्तारान। आयतारा सकाळी 9 वरांचेर म्हापशा एकता नगर वाठारांत उटंगराच्या पावसांत ब्रागांचा इमारती मुखाल्ल्या दुरीक कोसळून 3 वाहनांचें लुकसाण जालां। सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालां अशें नगरसेवक आशिर्वाद खोर्जवेकारान सांगलें। रस्ते कुशीचे दुरीक जाल्ल्यान लोकांनी पार्क करून दवरिल्ल्या वाहनांचेर अस्कीत हे दुरीक कोसळून 2 चारचाकी आनी 1 दुचाकीचें लुकसाण जालें। हे दुरीक बरेंच पोरणे आशिल्लें अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ब्रागांचा इमारतीच्या मालकानाचेर लक्ष दिवन हे सारके करून घेवचें अशें नगरसेवक आशिर्वाद खोर्जवेकारान घडणुकेची पळोवणी केले उपरांत सांगलें। हे म्हाका दिसता काल पावस बरो हेवी पडल्या कारणान जी कंपाऊंड वॉल आसली जी ब्रागांचा बिल्डींग आसा हांगा एकता नगरान आनी ही बाउंड्रीक हेची गंगानगर आनी एकता नगर बाउंड्री म्हणजे वॉर्ड नंबर 12 आनी वॉर्ड नंबर 15 हेची बाउंड्री आसा आनी एक कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी ब्रागांचा बिल्डिंगेन बांदलेली आसा। ही पावसाक लागून काल कॉलॅप्स जाली आनी जवळ जवळ 2 गाडयो आनी एक बायक ते डॅमेज जाल्ले आहा। जवळ जवळ हांगा गाडयांचे 3-1 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा आनी कंपाऊंड वॉल धरून 5-1 लाखाचें हांगासर लुकसाण जाल्लें आसा। आनी हे पावसाक काल हेवी पावस पडला तेका लागून हे आनी म्हाका दिसता कंपाऊंड वॉल सबंदूच वीक जाल्ली आहा ती केन्नाय आनी फुडें परत कॉलॅप्स जावं शकता। तेन्ना हे राज ब्रागांचा बिल्डींग सोसायटीन मातशी हेची दखल घेवन मातशें कितें तरी काम करचें। सकाळी म्हटल्यार कालाची पावस पडलो आनी वणटी खूब व्हडली आसा तेन्ना सकाळी उदक सकयलें ड्रेनेज पावस पडून वणटी वीक जाली आनी पडली सकाळी 9 सुमार। 3 गाड्यो गेले आमचे 2 फोर व्हिलर आनी 1 टू व्हिलर। 3 गाड्यो तुमच्योच? ना एक ही म्हाजी। ही तुजी? ओके। हे नेमके कितल्यांक जालें? सकाळी 9 सुमार। सकाळी 9। तुमी सगळे हांगरूच पार्क करता गाडयो? हय हांगाच पकडटा। ओके। अंदाजे कितले लॉस जाले आसतले तुजे गाडयेचे? फूल डॅमेज जालें ना फूल गाडी न्यूज जातली 5 लाखा वयर जालें। 5 लाखा वयर। हो कंपाऊंड जो कोणाचो आसा पळय ओनराचो तेका मेवल्यात तुमी? आतां वयता पुलीस स्टेशनार वयता। पूण ओनरान कितें सांगलां तुमकां? कांयच सांगूंक ना। अच्छा। सो तुमी आतां वचून तेका मेळटात पुलीस स्टेशनार वयतले। ओके। अंदाजे लॉस कळोंक ना। कसली गाडी? एक्सप्रेसो। एक्सप्रेस गाडी। 9 सुमारान हांगा दुरूक पडलें पळय मागीर आमकां फोन येयलो की दुरूक पडला म्हणून काडपाक या आनी ते गाडयेर फूल गाडयेर सगळे पडलेले दुरूक। 3 गाडयांचे? 3 गाडयेचेर पडलेले सगळे फूल। आतां आमी कशी केल्यार सगळे क्लियर केला हांगाले वयले आतां हे उरलेले सगळे काडटा आमी हांगाले। अच्छा। हेचे ओनर खंय रावता? हांगारूच? हांगारूच रावता। ओके। केन्ना जाल्लें? 9 सुमारान जालें सकाळी। 9 कितें दुरीक पडलें? दुरीक पडलो फूल कोसळ्ळो दुरीक? ओके। हेतून कितल्यो गाडयो डॅमेज आहा? 3 गाडयो डॅमेज आहा। 3 गाडयो डॅमेज आहा। फाटल्या 2 दिसांच्यान पडटा ते उटंगराच्या पावसा खातीर शेनवारा राती म्हापसा खोर्लेच्या समतानगर वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ली संरक्षण वणत कोसळून घराचें लुकसाण जालें। संरक्षण वणत कोसळटना तांच्या कुशीक आशिल्लें शेगलाचें झाड हुमटून घराचेर पडलें।
ताका लागून घराचे तशेंच संरक्षण वण्टीपणां आशिल्ल्या स्कुटरीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकच दुखापत जावंक ना. आमी पळयलां की हांगासर जे कंपाउंड आशिल्ले ते आतां अर्दावर पयलीं कोसळ्ळे. एक्झॅक्टली कितें जालें? 7:30 7:30 आवाज येयला म्हणजे आमी त्या भायर येवन गाडी हांगा सकयल पडली आनी मागीर खूब व्हडल्यान आवाज येयलो पुण्यान किऱ्यांचो म्हणजे खूब लागतालो. ओके. कितें कितें नुकसान जालां तुमचें आतां सद्या? दुरी कसाय आमची खबर न्हू आनी सगळ्याचे झाड पडले घराचेर आतां. म्हणजे त्या दुर्गाक तेकोन झाड आशिल्ले? झाड आशिल्ले हय ते मुलांसून पडले. घरार पडले? घरात पडले एक सारकी. कितें गाडी बीन आशिल्ली पार्क आसली हांगा ती बी पडली भितर मातयेन. शेल्डेची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयांचेर बरीच तापली. तामनार प्रकल्प, शेल्डेची उदकाटाकी, मैदान आनी हावसिंग बोर्डांत नवी पंचायत अशा विशयांचेर लोकांनी पंच वांगड्यांक तशेंच सरपंचाक बरें सुचरावन काडलें. कांय लोकांचो प्रकल्पाक विरोध आसा जाल्यार कांय लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण पंचायत आपल्याक जाय तशी वागता. ह्या सगळ्या चर्चे उपरांत सगळ्या विशयाचेर योग्य निर्णय घेतले अशें आश्वासन शेल्डे पंचायतीची सरपंच कविता गांवस देसायान थळाव्या शेल्डेकारांक दिलां. ते कितें मोस्टली जे आतां जे आतां आमी इश्यूज आमी ग्रामसभेत जे मांडले लोकांनी ग्रामस्थांनी जे इश्यूज मांडले तेजो मेन इश्यू आहा तो तमनार प्रोजेक्ट. एक टाकयेचो शेल्डे तसो ग्रावंडाचो मातयेक लागून आनी हावसिंग बोर्डान आमी न्यू पंचायत घर बांदपाचें ठरयलां. ताका लागून हे इश्यूज जाल्ले आसा. हे जे जे जावपा जाय पळय घडपा जाय तें घडपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता. पण आमी कितें करता इश्यूज ते जेन्ना पंचायतीन घेवन येता ग्रामसभेक घेवन येता तेन्ना आमकां सुद्दां थोडो टायम मेळपा जाय ते इश्यू बद्दल सॉल्व करपा जाय आमी कित्याक इश्यू पळोवपा जाय एक्चुली कितल्यो आनी त्या प्रमाणे आमी तें सॉल्युशन काडपा जाय. ताका लागून हांव तांकां सगळ्यांक जे ग्रामस्थ आहा तांकां सांगलां की हेजेर हांव पयलीं इन्वेस्टिगेट करतलें आनी त्या प्रमाणे ह्या जे कितें इश्यूज आसा तेजेर हांव जास्तीत जास्त बरें कितें तरी बरें करपाचो प्रयत्न करतलें कारण ग्रामस्थांचे तशे विचार आसा आनी म्हाका खबर आसा की ग्रामस्थांक म्हाज्या कडल्यान कितें तरी आशा आसा बरें जावचें. ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता की हे सगळे हांव जे चारूय हे इश्यूज जे आसा ते हांव पर्सनली आनी आमच्या पर्सनली एक जालें आनी हेजेर चड भार घेतलें. हांव हेजेर चड भर घेवन हांव हे इश्यूज सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलें आनी बेगींतल्या बेगीन तुमकां हेजें आन्सर मेळटलें. ब्रेक फेल जाल्ल्यान धडे सावड्डे हांगासर 16 टायरांचो ट्रक रस्त्याच्या कडेक लवणलो. हो ट्रक कर्नाटकाचो आसून तो मंगळूरच्यान गोंयांत पॅलेट घेवन आयिल्लो. ट्रक फाटी घेतना मुखाल्ल्यान गाडी येताली तेन्ना ट्रक ड्रायव्हरान ब्रेक मारलो. देंवती आशिल्ल्यान ट्रक सरकत फाटी गेलो. राखणी वणत नाशिल्ल्यान ट्रक सरळ रस्त्याच्या कडेन लवणलो. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच व्हड दुखापत जावंक ना मात ट्रकाचें बरेंच लुकसाण जालां. गाड़ी कैसे हो गया? गाड़ी जैसे मैं ऊपर चढ़ा रहा था गाड़ी वहाँ से डबल गाड़ी आ गई तो मैं उसको ब्रेक मारा और गाड़ी रुका. फिर धीरे 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 बारिश में चलते 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 पीछे चलना चालू हो गया. उसके बाद मैं टेढ़ा काटा था गाड़ी जाके यहाँ पे 1973 वर्सा बांदिल्लो 70च्या सावड्डे वाठारांतलो पूल परतून बांदपाक घेतले. GSIDC कडल्यान मान्यताय घेवन वर्सा भितर ह्या पुलाच्या बांदकामाची निविदा काडटले अशी माहिती भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन दिली. वाळपय जाल्ल्या भाजपाच्या कार्यावळीत तांणी ही माहिती दिली. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ते पैसे तुमच्या अकाउंटार ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन जावन ते तुमच्या अकाउंटार पावपाची गरज आसा. आयज खंयी गेल्यार आयज गोवा राज्य तुमी पळयल्यार आमी पळयता केन्ना अपेक्षा करूंक ना
की भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान इतले व्हडले रस्ते, ब्रिज, पूल, जुवारीचो पूल, जायत्यो गोष्टी आमच्या लोकां खातीर आमी केले. तुमी म्हणटले आतां तो विश्वजीत राणे आतां भाशण करतना जुवारी पुलाचो उल्लेख करता. आतां तुमकां सांगून गेल्यार पैकुळाचो बी पूल आतां उद्घाटना खातीर रावला, ते बी आतां आमी तेजें उद्घाटन बेगीन आमी करतले. खोताड्याचे ऑलरेडी एस्टिमेट तयार जाल्या, रस्ते तयार ऑलरेडी टेंडर काडला भायर. त्याच बरोबर सावड्ड्याचो पूल जो सायबर 1973 बांदलेलो तो बी ऑलरेडी आतां GSIDC कडेन अप्रुवल एडमिनिस्ट्रेटीव घेवन ह्या वर्साचो खंय तरी वचून टेंडर जातलो. पूण एक करून लोकांची राहणीमान कशी सुधारची. आमी जेन्ना कार्यकर्ते आनी बेनिफिशियरी जेन्ना आमी म्हणटा, आमी भारतीय जनता पक्षाचो बावटो घेवन आमी सगळे कडेन वयता, तेन्ना घरोघरी जेन्ना आमी वयता, आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान देशांत कितें घडलां आनी राज्यान देशाचे सरकार जे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे चलयतात, ह्या सरकाराचो आमच्या राज्यान कसो फायदो जाल्लो आसा हे. रस्त्याक कुशीक आशिल्लीं धोकादायक झाडां कातरून उडयात, सांगेच्या लोकांनी मागणी केल्या. पावसांनी ही झाडां केन्नाय कोसळपाक शकता. अचकीत एखादें झाड पडून मनीत हानी जाली जाल्यार ताका कोण जापसालदार असो प्रश्नूय थळाव्यांनी उपरासला. देखून जाता तितले बेगीन ही झाडां कातरून उडोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या आम्या लागून हांवें कितले फावटी लायटी हे केले तरी पूण ते बेबरो करताय. आज यो फाल्यां थिंग एक फावट तुमगे दिसभर लायट वयता आनी कितें वयता अशें म्हणटाय ते. तुमी रोखडी येना. हांवें म्हणटा रोखडी जाता आमकां मारपाचें तेंकां म्हणलें सकयल्यान मारपाचें, ते वयर झाडा वयलें काम न्हू म्हणलें. तरी पूण आज यो फाल्यां पळयात मागीर पळया. हे येयल्या लायटी येयल्या, लायटी चॅक करपा येयल्या, हे मातशें लागलें जाल्यार ते मागीर ते मार तेणें हें करपाचें अशें करून सांगताय. कितें करपाचें आनी फटको कोणाचें पडलें जायत हे आमचें हाडटा निमीत. म्हयने खंयचे गेम गांवार जालो आतां 6 म्हयने वयर जाले. हांवें फकत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दिल्ली. कांय गेल ना. तेका एकट्याक एक ते हेडमॅडान मारलो एकट्या कोणा हाडून हे मारपाक गेल्यार आज तुमगे दिसभर लायट हे जाता ते जाता लोक बोवाळ मारताय म्हणून. 3 फेस लायनी टच जाले कडेन आसा आनी तो मोडपा कंडिशनां आसा, सामको भरगेले आसा. एक सायडीच्यान तो त्या मालकान मारलो, इनासो फेर्नांडीस म्हण तेगेलो ओनर तो, ते इनास फेर्नांडीस म्हण तेगेले आमू तो तेणे हेजे पयलीं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक कितले फावटी सांगलो खंय फोटो ते म्हणपा लागले फोटो मारून हाड. तेणे फोटो मारून हाडून दिलो तरी ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक सांग्या वयलें एक्शन घेयना. कशेंच ते गेले. तेणे कितले फावटी मारले यो वच करता खंय तेका, पूण ते कानबेऱ्यार कांय घेयना. आतां तो हो आमो सडनली आतां ह्या पावसार वार अजून पावस कांय चड सुरू जालो ना. जुना म्हयनो जालो, अर्द काबार जालो. आज जुलया आज सुसायटाचो वारो येतलो आनी वाऱ्यान जर हो खांबो मोडोन पडलो आनी तेकोन हांगा 100 मिटराची हांगा शाळा आसा, 100 मिटर वचून ना तेकोन शाळे आनी भुरगीं यो वच करता आनी आमी पालक आनी हे सायडीचे आमी शाळेंत भुरग्यां हाडटा. जर ह्या भुरग्यांक हांगा जर हाडटा व्हरता आसतना एक खांदो पडलो भुरग्यांचेर जाल्यार हें कितें जावपाचें? हो अनर्थ जावपाचो काय ना? हे सरकारान हेजेर दखल घेवपाक जाय. भारतीय जनता पक्षान थिवी मतदारसंघातल्या युवा मोर्चाची नवी समिती घटीत केल्या. थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकारांच्या हस्तुकीं संकल्प भोसले आणि समितीच्या अध्यक्षपदाची जापसालदारकी सांबाळ्ळी. भोसले यांच्या फुडारपणाखाला ही नवी समिती मतदारसंघातले संघटनेचे काम फुडें व्हरतली. त्या भायर नव्या तरणाट्यांकूय पक्षांत भितर आस्पावन घेतले अशें आस्त आमदार निळकंठ हळर्णकारान उक्तायल्या. युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डिक्लेअर करपाक हांगा हजर आहात. भारतीय युवा मोर्चाचे गोवा राज्याचे अध्यक्ष आमचे समीर मांद्रेकर, थिवी मंडळाचे अध्यक्ष विश्वनाथ कदम, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी उदय वारण, आमचो नवो अपॉइंट केल्लो आमचो संकल्प भोसले, देसाई नाईक, मिसेस देसाई नाईक, तुम्ही सगळे पत्रकारांनी आमचे सगळे युवा मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी.
आयज आमचो पयलीक आसलो तो कांय कारणांसून कामा निमित्तान म्हणजे कामा खातीर दुसऱ्या राज्यान गेल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली आमच्या संकल्पाक नवो पळय केला. संकल्पाचे कितकीशींच वर्सां तेणें कैसार कॉलेज पासून भारतीय जनता पक्षाक काम केलां. ताका ती सगळी खबर आहा आनी संघटीत सगळ्यांक घेवन वचपा खातीर तेजे कडेन तितकी कुवत आहा, ताकद आहा आनी दिसता की ती हो युवा मोर्चा जो मतदारसंघाचो आहा तो बऱ्यापैकी संघटीत करतलो आनी जास्तीत जास्त युवा भुरग्यांक जावं स्कूल भुरग्यांक कॉलेजच्या भुरग्यांक बी जॉईन करतलो आनी बरे यंग हांकां लिडरशीप तयार करपाक तेजो हातभार पार्टीक लागतलो. घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान भाटवाडी कोरगांव हांगा वडाचें झाड पडून गोठ्याचें सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जालें. सुदैवान ह्या घडणुके वेळार गोठ्यान गोरवां नाशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. तुम्हाला दिसत असेल मागे आमचं आता बरेच वर्ष इथं गोठा होता आणि या गोठ्यात आज सुदैवानं गोरं नव्हती म्हणून मोठी जीवितहानी टळलेली आहे. आज भलं मोठं इथला आमचा पूर्वीचा वडाचं झाड मोठं इथं आज माझ्या गोठ्यावर पडून इथं माझं बरंच असं नुकसान झालेलं आहे. आदमास किती असं नुकसान पत्रे वगैरे नुकसान म्हणजे काय आता 2.5-3 लाख तरी रुपये नुकसान झालेलं आहेच. पण महत्त्वाचं म्हणजे काय जीवितहानी टळली हे मोठं सौभाग्य म्हणायचं आमचं, नाही तर आज मोठा अनर्थ झाला असता. पावस पडटकीच प्री मॉन्सून कामां करपाची जाग पणजी महापालिकेक आयल्या. पणजे सांतिनेज वाठारांत खोळयो नितळ करपाचें काम पणजी महापालिकेन आयतारा सुरू केल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. खरें म्हळ्यार ही कामां पावसा पयलीं जावपाक जाय, मात इतलें आसतना लेगीत महापालिकेचो सुशेगाद कारभार कसो चलता हाची देख परतून एकदां महापालिकेच्या उसरा काम करपाच्या पद्दतींतल्यान दिसून आयली. नेटाच्या पावसाक लागून दिवचल वाठारांत झाडां कोसळपाक लागल्यात. आयतारा दनपरां मुस्लिम वाड्यावयल्या शेख याकूब हांच्या घराचेर आंब्याच्या झाडाची मोठी खानी पडून घराच्या वासऱ्याची मोडतोड जाली. ही घडणूक घडली तेन्ना कोणूच भायर नाशिल्ल्यान वायट घडणूक टळ्ळी. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूकथार धांव मारून मजत कार्य केलें. माझे नाव शेख याकूब, मुस्लिम वाड्यान रावता, मुखेल फायन आसा. आमच्या घराच्या समोर एक झाड आसलो, तो तेजो एक खांदो मोठो खांदो पावसान लागून पडलो कसो आनी घराचो मातसो डॅमेज जाला आनी घरान आमी भायर बी आसताले, गाडी बिडी आसले, भायर नासले, ताका लागून आमी देवाच्या करपाक आमी सगळे वाचले. मोर्जे विठ्ठलदास वाडा हांगासर शांता खुरीस मांडार हिंदू तशेंच क्रिस्तांव धर्माचे भाव एकठांय येवन फेस्त मनयतात. ह्या फेस्ताचें येजमानपण क्रिस्तांव भावां बरोबर हिंदू धर्माचे भाव लेगीत करतात. खुरिसा वांगडा तुळशीचें वृंदावन लेगीत हांगासर आसा. मेणवात्या वांगडा लामणदेव पेटोवन हो सुवाळो हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकवटान मनोवन एकवटाचो संदेश दितात.
भयणांनो, जेजू ख्रिस्त देवाच्या सोमनाचो तरीत ताणें ती देवाचो गोठ आशे सांबाळून गुलामाचो आकार घेवन इथेनॉल प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतले. प्रकल्पाचे धोरण सारखे स्पष्ट करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी संजीवनी कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांनी दिल्या. आयतारा संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाल्ले आमसभेत ऊस उत्पादकांनी हो इशारो दिलो. आमकां विश्वासांत घेतल्या बगर सरकाराक आमची जमीन हडप करपाक दिवचे ना. गरज पडली जाल्यार न्यायालयांत वतले अशें ऊस उत्पादकांनी स्पश्ट केलां. आता आम्ही परत एकदाच गव्हर्मेंटाक मेळटले सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करतले आमकां इथेनॉला विशयी तुमी कितें तें सांगा आनी आमकां भितरले ते चौकशी करा. तेच्या नंतर आमी परत तेजे उपरांत आमी सरकारान हांगा म्हणजे शेतकरी परत मिटींग घेतले जनरल बॉडी आनी तेच्या नंतर आमचो फुडलो ठोस कितें पावल आहा तें आमी फुडें घेतले. पयलीं आमकांय पयलीं फोन जाल्ले पूण आतां आमी थोडे जाणून घेतलेले आहा. जागो हो प्रत्येक आमकां विचारणाची कार्यक्रम कळले. आपण आज जनरल बॉडी सांगला ताज्या विशीं परत आतां एक निर्णय घेवया. आमी पयलीं आमी इथेनॉल वचपाक घेवया आमी कोर्टान वचपाची तयारी करुया म्हणून सांगला. हेजे त्या प्रमाणे आमी वचपाचें आतां चल्ला. आज पासून ही खरी म्हणजे इथेनॉल जावपा खातीर नरेंद्र सावयकराचो फूल सपोर्ट आसा. ताका जर गव्हर्मेंट साथ दिना जायत कित्याक म्हाका जर दिसता की गव्हर्मेंटान जी आतां इथेनॉल जावपाक 3 वर्सां कित्याक लागली. भायल्या देशांनी इथेनॉल जावपाक 1 वर्स कित्याक लागना आनी हांगा 3 वर्सां कित्याक लागली हेंच कळना आमकां. आनी आमची जी हे आसा ती जमीन भायल्या तीच आसा. म्हाका खूब जाणांनी विचारलें जमीन तुमी दिता हें करता तुमी भागीदार आहा भितर आमकां हें जालें आमकां काय खबरूच नासता भितर आमकां कमिशन ना काय ना तरी आमी बेश्टो आमचेर आरोप करता म्हणून आमी आज उलो मारलो शेतकऱ्याक तुमी कितें तें ठरवया आमी कितें करूं ना म्हणून म्हणटा म्हणून. तेन्ना आयज आमी सेक्टर उलो मारला शेतकऱ्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो आहा. तेन्ना फुडें मार्गदर्शन कितें करपाचें एकदांच आमी आतां फक्त गव्हर्मेंटाक वयतले तेच्या फुडें गव्हर्मेंटाक वचपाचें ना आनी तेन्ना यस ऑर नो कितें पळोवपाचें नाल्यार फुडलो रस्तो आमचो जाल्लो. कितें निर्णय घेतला तुमी समज जर सरकारान ना म्हणलें तुमकां जाल्यार सरकारान ना म्हणलें जाल्यार आमचो फुडलो निर्णय जो रस्तो रस्त्यार वचपाचें तेजे शिवाय पर्याय ना. कित्याक आमी प्रत्येक वेळा रस्त्यार भरले शिवाय सरकार आमचें कांय मान्य करिना हें आमकां जाणून गेलें. कळंगुटे भौशीक सुवातांचेर सोरो पिवपाचे प्रकार वाडल्यात ते आटपांत हाडपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी कळंगूटच्या बाल ग्रामसभेत मागणी केली. तशेंच कांय शाळांनी पिवपाच्या उदकाची जाल्यार कांय शाळांनी ब्लॅकबोर्ड नाशिल्ल्याचें विद्यार्थ्यांनी बाल ग्रामसभेत सांगलें. बाल ग्रामसभेक विद्यार्थ्यांचो फावो तसो प्रतिसाद मेळूंक ना देखून हीच ग्रामसभा फुडल्या म्हयन्यान घेवपाचें सरपंचान थारायलां. There are a lot of things like एका इस्कॉलाचे तेची ड्रेनेज फाटल्यान सारकी ना. भुरगे रातचे सोरो पियेता तेजर कोण हांव नकळो आनी ते कोण सोरो पिवन बाटल्यो तेजर उडयता. सकाळचे स्टुडंट्स इस्कॉलाक वयता आसतना तांकां मेवता ती. मागीर भितरले ग्रावंडाक सेफ्टी ना. मागीर थोड्या इस्कॉलाक ड्रिंकींग वॉटर सारकें ना. थोड्या इस्कॉलान बोर्ड्स ना ब्लॅक बोर्ड सारके ना. थोड्या इस्कॉलान सॅनिटेशन सारकें ना टॉयलेट्स सारके ना. ह्यो खूब गजाली आसले. दीस हॅज कम अप फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट. आमी बाल ग्रामसभा घेवची म्हणून आनी त्या पासत हांवें कितें म्हटलें फाटीं रावचे सडन पयलींच घेवया आनी काबार करया ते. आनी आयज कितें जालें चडशे लोक स्टुडंट्स येवंक ना. मिसकम्युनिकेशन जालें. संडे जाल्लो थोडे चर्चीन गेले थोडे हॉलिडेक आहा. सो त्या पासत आमी कितें केलें आयज एजंट केलें आनी हीच मिटींग आमी 22nd ऑफ नेक्स्ट मंथ 12 o'clock दवरल्या with the consent of the principal and the teachers over there. So मेसेज आहले तेंचेर आमी एक्सप्लेनेशन केलें. आतां लायक एका इस्कॉलाक बस ड्रायव्हर नासलो आनी बस ड्रायव्हर दिवंक जायना. सो आमी कितें सांगलें तांकां आमी दिता म्हणलें पंचायत दिता. दुसरे आनीक वॉटर प्युरिफायर ना. सो तांकां सांगलें इमिजिएटली आमी प्युरिफायर रोखडे सप्लाय करता म्हणून तांकां सांगलें. सो मागीर ट्रॅफीक वॉर्डन्स घालता म्हणून सांगलें आमी. दीस थोड्यो वस्तू ज्यो कितें आमचे कडेन करूंक जाता
थ्रू पंचायत फंड ते आमी करतले. पणजे पावसाचे उदकाच्या गटारांचे काम नियोजन शून्य जालां अशें दिसून येता. स्मार्ट सिटीच्या घोळाक लागून पणजे महानगरपालिकेक गटारांच्या कामात लक्ष घालूंक मेळूंक ना काय कितें असो प्रश्न उपरासला. सांतिने जालतीन रस्त्याचेर गटारां वचपूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक गटारांक भायर व्हांवता आनी ते भायर गटारांची उंचाय वाडयिल्ल्यान हें पावसाचें उदक गटारांत वचचें सोडून रस्त्यार वयर व्हांवता. पावसान अजून मेरेन फावो तसो नेट धरूंक ना. जर उटंगराचो पावस चालूच उरलो जाल्यार ह्या गटारांक लागून पणजेची हालत कितें जातली हें कळपाक मार्ग ना. पणजेचो काकुलो मॉल ते तोंकार मेरेन पुराय रस्तो चिकण मातयेन माखला. पयल्याच पावसान ह्या रस्त्याची अशी परिस्थिती जाल्या. देखून उटंगराच्या पावसांत कशें हाल जातले हाचें चित्र दोळ्या मुखार आयले बगत रावना. शेकड्यांनी लोक ह्या रस्त्यान प्रवास करतात. पावसान पुराय रस्तो चिकण मातयेन तांबडोच जाला. एखादी गाडी लेगीत स्लीप जावन पडपाची शक्यताय न्हयकारू येना. घसघशांनी जर पावस पडलो जाल्यार पुराय रस्तो मातयेच्या उदकान लिपता आनी फोंडकुना लेगीत नजरेक पडनात. अशा परिस्थितीत लोकांनी वाहनां चलोवप तरी कशी असो प्रश्न उपरासला. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.